सर सध्या चर्चेक येता की लोकसभा इलेक्शनाक तुम्ही उतरतल्यात म्हणून एकंदर काय सांगता तुम्ही लोकसभा इलेक्शनाक आता सध्या प्रतिस्पर्धक म्हणून एकच कॅन्डिडेट आसा सो लोक म्हणटात आनी कोण ना म्हणून आणि चर्चेक येता तुमचें नांव कितें सांगू शकता सर? लोकसभा हे व्यासपीठ अत्यंत महत्त्वाचे व्यासपीठ आसा. विधानसभा पेक्षाही महत्त्वाचे आणि देशा समोर जे अनेक प्रश्न आसात त्या प्रश्ना संदर्भात अत्यंत गांभीर्यान विचार जावन देशाक दिशादर्शन मेळपाक जाय. माझ्या संदर्भात काही लोक उलोवपाक लागले. ते म्हणटात की कलम तुम्ही पुन्हा एकदा लोकसभेत चला. आता लोकांची ही मागणी 20 मतदारसंघाची मागणी आसा काय ना हो पहिलो प्रश्न आसा. ही काय अजून सगळ्या गांवांनी वचून लोकांक विचारूंक ना. पक्षाच्या धोरणांनी किंवा श्रेष्ठींनी अजून पर्यंत सरळ आणि स्पष्टपणे उमेदवार कोण हे ठरवूंक ना. हाज्यापर्यंत काही पक्षाचे ज्येष्ठ नेते जे माझे कडेन बोलल्यात उलयल्यात तांच्यानी एक चांचपणी केल्या सारकी केल्या की कलम तुम्ही रावता ह्या इलेक्शनाक. ताका उत्तर अशें दिलां हांवें की तुम्ही संपूर्ण मतदारसंघात 20 मतदारसंघात किंबहुना गोंयच्या जनते कडेन संपर्क साधा. पक्षाचे नेते सगळे कडेन पसरले आसात आणि लोकांच्या मतदारांचो किंवा मताचो कौल काय आसा ही चांचपणी तुम्ही करात आणि ती चांचपणी करून तुम्ही जर म्हाका सांगलें की तुम्ही इलेक्शन लढा म्हणून तर निश्चितरित्या पॉझिटिव्ह निर्णय घेता. ही आजची परिस्थिती आसा. त्यामुळे हांवूच रावता म्हाकाच दिवपाक जाय अशी झगडी करणारो माणूस हांव न्ही. कळ्ळें ना. कारण आतां गेली अनेक वर्सां हांव पळयत आसा लोकसभेक अजून पर्यंत आनी कोणाची नांवां ना ही गोश्ट तितकीच खरी. 1-2 लोकांची नांवां येतात. पक्ष श्रेष्ठींनी ह्या सगळ्यांक एकत्र घेवचे विचारचे त्यांच्या प्रत्येकाचो मनाचो कौल घेवचो तांकां लोकाश्रय कितलो आसा तें पळोवचें आनी निर्णय घेवचो. आतां आमच्या माद्रांतले म्हाजे मित्र लोक सांगतात म्हाका तूंच रावंक जाय तूंच रावंक जाय. पेडण्यातले सांगतात अनेक ठिकाणचे सांगतात. बघूया जर सर्वानुमते जर माळ म्हज्या गळ्यात पडली तर निश्चितरित्या हे निवडणूक लढवया आणि लढयल्यानंतर खात्री आसा की यावेळी विजय आमकां मेळटलो. म्हाज्या मागचो जो काही इतिहास आसा म्हजें जें कितें कार्य आसा जी काही कारकीर्द आसा तो इतिहास भूगोल जनते समोर आसा. आणखी काय बोलायचं या विषयावर? येस थँक्यू.